ह्यान फुडें मंत्री आमदार सरकारी नोकरी दिवपाक शकनात। गोंयकारांनी तांच्या दारांत वचपाची गरज ना। कर्मचारी भरती आयोगा मार्फतच नोकर भरती जातल्यो म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयला। RDX गोवा खातीर ताळगांवच्यान संजय मनोली। जे आपल्यो सर्विसीस खूब बऱ्या पद्दतीत जर गव्हर्मेंटाक कॉर्पोरेशनच्या माध्यमांतल्यान दिवपाक शकता आसत जाल्यार त्यो खऱ्यांनीच बऱ्यो सर्विसीस इन फ्युचर गव्हर्मेंटाक दिवपाक शकतले। हांव एक कित्याक सांगता तर तेका ट्रेनिंग जाता, तो स्किल्ड जाता, तेका कळटा काम कितें करपाचें तें। आनी एखाद्याक जेन्ना गव्हर्मेंट डायरेक्ट जॉब मेळटा त्या जॉबाची तेका किंमत उरना। म्हाका बाबूश सांगतालो आतां बंद करपाक जाय म्हणून, म्हणजे आमदार आनी मंत्री जॉब दिवंक शकना आनी जॉब दिवंक शकना ह्यान फुडें बी। खरें म्हणजे आतां पर्यंत गोंयांत रॉंग कन्सेप्ट आसलो, म्हाका नोकरी जायी जाल्यार हांव आमदाराच्या घरा कडेन वयतालो। बट हाज्या फुडें म्हणजे आपल्याक नोकरी जायी आसत जाल्यार डायरेक्टली स्टाफ सिलेक्शनाक एप्लाय करपाचें, कोणाच्याच घरा कडेन वचपाचें बंद। समेस्त सगळ्या भुरग्यांक सांगता हाज्या फुडल्यो सगळ्यो रिक्रुटमेंट गव्हर्मेंटांतल्यो 100% रिक्रुटमेंट स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या मार्फतूच जातल्यो। जावं त्यो MTS आसतल्यो, LDC आसतल्यो, बाकीच्या खंयच्याय ग्रेडींतले ऑफिसर किंवा क्लार्क, ह्यो सगळ्यो नोकऱ्यो ह्यो स्टाफ सिलेक्शन कॉम्पिटिटीव एग्जामींतल्यान भरले वयतले। म्हणजे जो बेस्ट कोण आसा, जो बेस्ट परफॉर्म करता तोच सिलेक्ट जातलो।